उत्तर गोयच्या पेडणे, बार्देस आनी दिवचल तालुक्याक तिळारी धरणांतल्यान उदका पुरवण जाता. गोंय आनी महाराष्ट्र सरकाराचे जोडपालवान जाल्लो हो प्रकल्प. आता तिळारी धरणाची उदका पुरवण 3 म्हयने बंद आसतली म्हण म्हायती मेळटा. महाराष्ट्रा वाटेन खंय कॅनलाच्या दुरुस्तीचें काम हातात घेतात. 1 ऑक्टोबरा सावन काम सुरू जातले. 31 डिसेंबर मेरेन उदका पुरवण बंद. सुमार 2 कोटी मोडून महाराष्ट्रा वाटेन आशिल्ल्या दाव्या आनी उजव्या कॅनलाच्या दुरुस्तीचें काम करतात. ह्यान पयलीं दोनूय सरकारान कोट्यांनी रुपया मोडले, मात जाय तशी दुरुस्ती जावंक ना. जायते फावट कॅनल फुटून उदका पुरवण बंद जाल्ल्यान गोंयांत लोकांचे हाल जाल्ले. आता ह्या कॅनलांच्या दुरुस्तीच्या कामाक 1 कोटी 80 लाख रुपया मंजूर जाल्यात. तिलारीचं हे 1 ऑक्टोबराच्यान 3 म्हयन्या खातीर बंद आसतले. बंद आसा ताका आमी प्रोविजन केल्लें आसा. फाल्यांच्यान आमकां आमी टेस्टिंग करतात. आमची पायपलायन घातल्या फ्रॉम आमठाणे धरून ती कुचेरी पर्यंत पायपलायन घातल्या. ते पायपलायनीचेर वयर आमी टेस्टिंग केल्लें. मुखाल्या आठवड्यात टेस्टिंग करतात. आनीक 1 सप्टेंबराच्यान फूल जी सप्लाय आसा ती मागीर पर्वरी आसूं किंवा बाकी ठिकाणी आसूं ती सगळी सप्लाय त्या पायपलायनींतल्यान जाता. तितूनच्यान जातलें. आनी जो मेन आता जो कॅनल आसा तो महाराष्ट्राचो रिपेर जाता काय सद्या महाराष्ट्र तांचो पोर्शन तांची पोर्शन जे आसा पळय न्ही सादारणशे 20-22 किलोमिटर कितें जे जो फाटल्या 30-40 वर्सां पडून आशिल्लें त्यात करपाचें. पूण गोवा सरकारूय तांकां कितें हें दिता न्हू. सो आमचे 75-25 हय. सो ह्या रिपेरिंगाकूय आतां गोवा सरकार हय नक्कीच. कारण ते उदक आमकां येता न्ही. त्यामुळे 75% जे आहा पळय खर्च आमी भोगतले, आमी दितले. आनीक 25